रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज दवर्ली पंचायत आमचो एंड्रू रिबेलो बाबा फुडें काडला. तुमकां खबर आहा एंड्रू रिबेलो बाब हो गेली 22 वर्सां म्हणल्यार जवळ जवळ 22 वर्सां तो झूज दिता आपल्या गांवा लागून आपल्या मातये लागून. आमचो जो आमी एक आयडल म्हणून पळयता जो फादर बिस्मार्क तेच्या वांगडा तेणें कार्य केलां. जवळ जवळ 6-7 वर्सां तेच्या वांगडा तो शिकला. तेज्या हातीच्यान तो घडला आनी आमकां आयज खूब उमेद जाता तेका एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून आमी फुडें हें करपाक. आनी तेजे जे तो आयज कंटेस्ट करता झेडपी इलेक्शन जे बाय इलेक्शन आहा दवरली. हांव तुमचे कडेन मागतां की आयज ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा सगळ्यो BJP जावं काँग्रेस जावं आमचे आप जावं मागीर TMC जावं हेंच्यांनी फक्त कितें केलां की नवे ग्रासरूट लिडरांक केन्नाच चान्स दिवंक ना. तेंच्यांनी एकूच काम केलां की हांगचे थंयचे आपले हाडलां आनी सेटींग करून लास्ट मागीर एकूच कडेन गेले ती म्हणल्यार BJP पार्टी. तेंचे कडेन खूब पयसो आसा अफाट पयसो आसा ते सदांच पळयता की हे कशें विकत घेतले आनी दुसरे पार्टी कडेन ते वचून सदांच तेंचे कडेन सेटींग करता. म्हणून आयज प्रत्येकाक जागे जावपाची गरज आहा, प्रत्येकाक उठपाची गरज आहा जेणे करून हे गोंय आमचें राखतलें. कित्याक ह्यो पॉलिटिकल पार्टीन फक्त आमकां काबार केला. आमच्या भुरगेपणांची आयज सेक्युरिटी कांय ना. आमचें गोंय डेव्हलपमेंट करून तेंच्यांनी काबार केल्लें आसा. थंय कांयच असो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच ना. फक्त व्हडल्यो प्रोजेक्ट आनी भायल्यान जे मायग्रंट येता तेजो इन्फ्लक्स आनी गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी काबार जाल्ली आसा. हें खंय तरी परत एकदां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. ते हितूनच्यान आमी झेडपीक तुमचे कडेन तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी जे बायपोल जाता जावं ते सालिगांव रेस मागूस मागीर कुट्टाळीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी नाविलींची दवर्ली दवर्ली तुमच्यान झेडपी तुमकां काळजांतल्यान उलो मारता की RG पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जे फाटले तुमी जेन्ना आमचे असेंब्ली इलेक्शन जाल्लें थंय 10% वोट शेअर घेवन आमकां एक सगळ्यांक आबूत करून दवरलेलो. तुमी सगळ्यांक एक शॉक सो दिल्लो. जो एस्टाब्लीश पॉलिटिकल पार्टी इतको पयसो घालता, इतको मॅन पावर मसल पावर यूज करता, तांकां सगळो शॉक दिल्लो. तसोच शॉक दिवन आमचे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी आयज सगळे कडेन फॉर्म भरतना आमी काल प्रेसीस घेतलेली. तांकां सगळ्यांक तुमी निवडून दिवचे जेणे करून आमचें गोंय आमी राखतले. आनी एक खंय तरी तांकां जे मस्ती करता आयज आमकां फक्त मनशांक फटयल्ले ना तेंच्यांनी, देवाकूय फटयल्लें आसा. जावं ती BJP जावं काँग्रेस जावं. काँग्रेसीन वचून थंय सगळे एफिडेवीट केले देवा फुड्यान खुर्सा फुड्यान देवी फुड्यान वचून थंय शपथ घेतल्यो ओथ घेतल्यो. आनी लास्ट ही BJP पार्टी जी पार्टी आपूण एक देवाची राखणी म्हणून दाखयतात सदांच, म्हणल्यार फक्त पिशान काडटा. आनी तेंच्यांनी हे काँग्रेसीचे जे पयलीं 10 जाण घेतलेले आनी 8 जाण घेवन ते BJP आपली पार्टीन तांकां घेवन गेल्ले आसा. जे देवाक हेंचे दोगांयनी फटयले. पयलीं ते मनशाकूच फटयता तो देवाक फटयता. हें खंय तरी आमकां चिंतपा जाय, हें आमच्या मतीन आसपा जाय जेणे करून हेंकां एक खंय तरी चिमटो बसतलो. आनी लोक जागृत आहा, गोंयकार जागृत आहा. हे तेंच्या फुड्यान एक बरी मॅसेज वतली. ताका लागून एंड्रू बाब आमचो फुडें सरला. मागीर तशेंच थंयच्यान जे बाकीचे कडेन आमचे ZP कंटेस्ट करता तांकांय तुमी मोठे प्रतिसाद दिवचो. ते तुमचे दारान येतलेत. आमी ऑलमोस्ट एंड्रू बाबान आमी हे दिसांनी अरावंड 50% कवर केल्ले आसा. मागीर परत आमी तुमचे कडेन पॅम्पलेट्स घेवन येतले आनी जें कितें उरलां तें सगळें कंप्लीट करतले आमी तुमच्या पांया कडेन. जर तुवें पावना जाल्यार आपूण जावन स्वता लागून फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स एंड्रू बाब जावं मनोज विरेश आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तेच म्हणनासतना तुमी आपूण जावन स्वताचे फ्रेंडाक फॅमिलीक सांगचें जेणे करून हे सगळ्याक मॅसेज वयतली की आजचो कॅन्डिडेट एंड्रू बाब हो एक फायटर आसा म्हणून. एंड्रू बाब फुडें आसा. हांव एंड्रू रिबेलो आनीक आयज आमी सगल्यांनी म्हाका बरो योगदान दिलो RG पार्टीन. आनीक म्हाकाय ती मान्य जालें की RG पार्टी हांव जॉयंट जातलो म्हूण. आनी हांवें आयज RG पार्टीचेर नॉमिनेशन फायल केलां कलेक्टर आतांनी साल्दाना. आनीक मुगेले जिवितान हें काम करपाक एक हिरो म्हळ्यार फादर बिस्मार्क. जेन्ना गोंयचे शेतकार म्हूण आमी मुखार वयताले पूण आयज तो ना. सो हांव सदांच आतां हें स्टँड जें घेयलां RG थ्रू तें हांव सदांच सांबाळटलों. आनी केन्ना फाट सरपाना बरें काम करतात. मुगे गांवांत हांव कितको काम करता तें आमगे पंचायत लेवलाचेर आमगेल्या गांवच्यान सगळ्यांक खबर आहा. पूण मुगेली वाट एक तयार केली तेणें आनी आयज हांव ह्या जाग्यार पावलां. आयज काँग्रेसान जाणां कितें केलें. हे BJP आनी काँग्रेस म्हणटा ते 1 रुपयाच्यो 2 सायड्यो पेड एंड पेल. आनीक ते अशें करून आमकां डिवायड करता की मनशाक एक फंडमेंटल रायट म्हूण आसता
सो हे उतराचे 2 कुडके कोताय फंड सपोर्ट आनी लोकामेंटल म्हणटाय मागीर. सो फंडमेंटल जे आहा ते एक वर्ड पूण हे तेजे 2 भाग कोताय आनी लोकां फटयताय. आपूय तेच कोणूय हें जालें जाल्यार लास्ट थिंगाच. आनी तुमी आतां गोवा एसेंब्ली जरी चोयल जाल्यार लास्ट लोकां पासून कोण भोव माता येतो विरेश बोरकार. तरी पूण तेगे तें आयकनाय. तो इतू झोबटा तितून तेगे हें तें आयकोनूच घेवपाक सोदना. तेका लागून म्हाका दिसता आमी हो एक पावर जो आरजीचो जो जाल्लो आहा तो आमी आनीक वाडोवपाक जाय. आनीक फाटीं सरपाक जायना. जायते आडखळी येतातूच. हांवें 22 वर्सां जालीं म्हाका हितून आसल्यार सक्सेस आहा म्हाका ना न्हू. पयलीं एकटो आशिल्लो तेन्ना चिंत्ता हांव कित करूं कित नाका. एकट्यागे आवाज पावना. मागीर जेन्ना हांव आजी थ्रू फादर बिस्मार्का बारबर पडलो तेन्ना म्हाका मातशें बरें हें मेळ्ळें पोस्ट मेळ्ळो. आनी आयज आरजी पार्टी रावन म्हाका आनी बॅकींग मेळ्ळें. सो म्हाका दिसता फ्युचराक आमी ब्रायटनस आहा. आनी जीं ल्हान ल्हान भुरगीं जीं आयज आहाय तेंच पासत आमी काम कोताय. आमगे फाटीं पासत ना पूण फुडाराक ह्या भुरग्यांक कितें तरी आमी वाचून दवरूंक जाय. सो हें आमगेलें एक फर्स्ट इशू. दुसरें म्हणटा तें पर्यावरण एकदम बरें आसपाक जाय. कित्याक जे पर्यंत पर्यावरण सारकें ना त्या पर्यंत मनशाक भलायकी आसना. मागीर हें दुयेंस तें दुयेंस तुमकां खबर आहा कितें जाता तें. एका फाटल्यान एक येता. तेका लागून हें सगळें बरें उरपाक जाय. तेका लागून हांव जाणा आरजी हे भाशेन काम करता म्हूण. आनी मुगे काम हांव एकटो पडटा तेदोना सेम टू सेम सिमिलर जाता. तेका लागून हांवें एक डिसिजन घेयलें चल आरजीच घेवन मुखार वयतलो. आनी आतां हांव न्हू पूण आमी सगळे मेळून गोंयकार हें जे आरजी जें आमी उत्पन्न केलें एक जमनींतल्यान नीव सो तें आमी घेवन सगळे मुखार वयतले. आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो. आनी गोंय सायबाचें बेसांव आसतलें. आनी फादर बिस्मार्क सदांच आमकां बराबर आसतलो. पयलें सगळें मागीर देवाचें. जेन्ना हांवें कॅन्डिडेट चूज करपाक आमकां गरज पडली. आमी जायत्या जाणां बरें जायते तेंगे सगळ्यांक हें केलें जाल्यार सगळ्या वेळार दोळा बसया. मागीर आमकां एक बाबा एंड्रू एक्स मेळ्ळो लायक ते ह्या भुरग्यान फादर बिस्मार्का बारा काम केलो आहा कितलीं वर्सां. सो आमकां एक बरें दिसलें एटलिस्ट लायक फादर बिस्मार्काक एक कितें आमकां लायक आमगे आरजी कोण आहा म्हूण. सो जेन्ना आमी एसेंब्ली कॉन्टेस्ट केलोलें तेन्ना म्हाका तुमी जायतो आदार दिलो. जायतो आमी कोणाक पयशे कोणाक दिवं न्हय आमकां नाय पयशे. सो तेच भाशेन आतां मागोता आमगे एंड्रू बाबा आमकां सपोर्ट कराय बाय सराय. जेन्ना एक मनशाच्यान एक बॉडी जेन्ना आसता ती मोळूंक बरी इजी जाता. जेन्ना सगळे येयले न्हू कोणाच्यान मोळो जावपा ना. सो आतां आमगे विरेश बाबा आहा एसेंब्ली आहा. सो आतां आमी आमगे एंड्रू बाबा मातशें मुखार हाडया तेका निवडून हाडया. आनी हांव सगळ्या नायलकारांक मागता आनी आख्या गोंयकारांक मागता रेवल्युशनरी कोर्साक सपोर्ट करात आमगे भुरग्यां पासत गोंयकारां पासत. देव बरें. जायती खुशालकाय दिसता. आमची मदें बाब एंड्रू आहा तेका आमी चूज काडला हें करपाक कॉन्टेस्ट करपाक. बरो फायटर हांवें दुसऱ्यांक कांय सांगपाक म्हाका दिसना. म्हज्या परस तुमी तेजे वोटर आहाय तेका चड अडकतले. तेगे वावर कितें 20 वर्सां मायज तेणें वावर केला. जे पळय आमच्या भावांनी तिकांनी सांगला तर फादर बिस्मार्क. ते फादर बिस्मार्काचें नांव घेता तेन्ना आमकां थोडें इमोशनल जाता. इवन एंड्रू पासून आनी म्हाका पासून इमोशनली फील जाता फादर बिस्मार्का उगड आसताल्या. पूण तेगेली ती कर्तुत्व आसलेली वावराची तीच आमचे बराबर तो घेवन मुखार वयतलो. आनी एक दिसून येता कितलेसो कॅन्डिडेट बसूंक सोदतात जाल्यार कोणाक घालपाचो वोट. सगल्यांनी आमी एक शोले पिक्चर पळयलें आसतलें जायते वर्सां पयलें फामाद पिक्चर तुमगे मुवी आसलेली. तो अमिताभ बच्चन वयरसां कॉयन उडयतालो आनी दुसऱ्या खांद्यार उडयतालो. खंयचो कॉयन उडयल्यार दोनी तेजे बाजू सेम आसताल्यो. हेड जाल्यार हेडू आसलो तेगेर आनी तोच जिखतालो. तेच भाशेन हिंगा कोणाकूय तुमी वोट मारलो आमकां सोडून की एकूच बाजू तो वोट तुमी BJPकूच मारलेल्या भाशेन जाता. तितून काँग्रेस म्हणून ना आनी खंयचीय पार्टी ना. थोडे वोट फोडूंकूय बसतले फकत तेंचें एक इंटेंशन आसता जिखपाक न्हू आमकां RGBक हारोवपाक. एंड्रू एज अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हूण सगळ्याचे नदरेक आहा. पूण तेका हारायतलो जाल्यार स्प्लीट ऑफ वोट एकूच गेम आहा ती हारोवपाक शकता. ती दोर एक वोटरा कडेन आहा.
आजचो हांव तुमकां विनंती करता हात जोडून वोट स्पीड करनाका वोट जावन दी तुज पासत हे फुडले पिळगे पासत आयज इतलें अदृश्य जालां भुरग्यांक भायर सोडूंक मेळना कित्याक म्हजी आनी तुजी बेजबाबदारी ताका लागून किडनॅपिंग जाता एज अ रिस्पॉन्सिबल तुजो वोट सारके जाग्यार पाडोंक ना हें जाल्लें हें जावपाक दिवपा जायना हो वोट जाता तो फुडले पिळगे पासत आमची सृश्टी पासत आनी आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा पासत हें इलेक्शन आमचे पासत जावपा जाता हें म्हणजे सेल्फ गेना लागून न्हू एंड्रू कंटेस्ट करता सेल्फ गेना पासत फुडारा पासत आनी हें बरेंपण जातलें जाल्यार तुमचो ताका सांगात जाय दोनी सांगात RGP वर्सीस BJP तूं कोणाकूय वोट मारतलो RG सोडून दॅट इज इक्वलंट टू वोटींग फॉर BJP हें मातशें विसरो नाकात BJP वर्सीस RG काँग्रेस येतले आनी हें करतले रिबिल्ड करतले ना रिबिल्ड न्ही तुमी फकत ना काँग्रेसीन मुद्दें बिट्रेयल केलां काँग्रेस मुद्दें उतर पासून काडून म्हाका जाल्यार खरेंच भास दिसता सो आयदर BJP आनी RG आनी इतलो बरो तुमकां फायटर दिला एक्टिविस्ट एकलो तर तो झगडटा जाल्यार आमची बाराबर ताका झगडपाक ताका कितलो नेट पडटलो एंड्रू बाबान सांगलां एक बोर्ड व्हरपाक तो एक बोर्ड आसतना इतलो स्ट्रॉंग आसलेलो जाल्यार आमी तेजे बरोबर सांगता आसल्यार तो कितलो स्ट्रॉंग जातलो ते तुमकां खबर आसा सो एक विनंती एंड्रू बाबाक निवडून हाडया आनी आमची कामां आहा ती मुखार गोंय सांबाळपाची देव बरें करूं.